सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता लेस्टर आनी स्टेफिना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें इंतेसां आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या डॉक्टर विल्फ्रेड मिनेझीस मिस्किता हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. कालच्या दिसाक घेर जें पेटलोलें आसा इराण आनी इज्रायला मदें देवाक आर्गां दिवया. इज्रायलाक देवान सगळ्या वायटांतलें निवारलें आनी सुमार 350 ड्रोन्स जे इराणान इज्रायलाचेर सोडलेले ते सगळे मारून सकयल उडयले. देवाक आर्गां दिवया हाचे पासत. आनीक हें घेर इज्रायलान गाजान इराणा भितर हें सोंपोवंक आनी तें फुडें वचूंक दिना जावपाक देवा लागीं मागुया. शांती संवसाराक पाठवय म्हूण देवा लागीं मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या घोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन जेन्ना आतां एलिसांवाची तयारी चलता आमच्या देशान सगळें बरे भाशेन जावपाक आनीक सगळ्या वायटांतली आमकां देवान निवारूंक आनी आमकां बरो सरकार वेंचून काडपाक सगळ्यांक कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सासनाक तोखता तसल्या जेवणा खातीर तुमी वावरात. सोरोन वेता तसल्या जेवणा खातीर न्हय. आमी दर दिसाक आमच्या जिवितान देवाचें उतर आमकां उदीक आनी उदीक दिशा दाखोवंक ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उत्सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट धर्मान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुमया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमया काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुज्या स्वताचो सुवार तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बाबार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या सासणांक. दोन मृताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोडान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो कुणां आनी विजमितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी आलेक्सांद्रेकार आनी त्या भायर सिलिसेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इत्सेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडोन आसलें. त्या पासत तांणी गुप्तीन थोड्या मनशांक लॉन्स दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोयजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता
तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयले. आनी ते सगळे आयले आनी एस्तेवाक धरून तांणी महाधर्म सभे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समोर्तीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलोलें आमी आयकलां. नाजरेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंतोन करतलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रोविशो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मान जाल्यार महाधर्म सभेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामोड एका देवदूताचें मुखामोड कशें दिसतालें. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. सगळीं म्हणया. नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. राजकुंवर म्हजे विरुद्ध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलों. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. नितळ निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखलों आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय. आनी तुजी ओचोऱ्यां मनांत घडोवन नियाळटलो. जबाब. नितळ निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुज्याच निवाड्याक आशेतां म्हजें कालीज. जबाब. नितळ निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्विस्पो तुमचे सव्या आसूं. जुआंवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा तुय एकूच ओडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसां सांगाती त्या ओड्यात चडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांन पडयल्लें. तिबेरिसिया तावन आनीक ओडी तांणी उंडे केल्ले त्या जाग्यार लागीं पावलोलीं. जेजू तुय नासलो आनी तांचे शिसूय तुय नासले म्हूण तांणी देखलें तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनावाक आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता मोगाड बाबा भयणीनो, आधुनीक काळार आमी नदर मारता तेन्ना आमकां तर कोणूय भायर बरे भाशेन ट्रीट दीत, बरे भाशेन जेवणां करत, बरे भाशेन आमची सेवा करत, आमी तांचे इश्ट जाता. Whoever serves us, whoever gives us a treat, whoever gives us to eat here and there, takes us for an outing, we are the best friends. नाजाल्यार आमकां कोणाची दोस्तीच नाका. आजकाल मॉडर्न ट्रेंड आमी म्हणटा पयशांची गरज नाका, गूगल पे आसा आनी आमी तातूंतल्यान सगळें बरेंपण दुसऱ्या कडच्यान करून घेता. आयच्या दिसाक जेसू आमकां कांय बरीं उतरां सांगता. हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बगर उंडे खावन दादोशी जाल्यार देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्या. पीपल वे हंग्री फॉर मटिरियल थिंग्स आनी जेजू तांकां उत्मीक वाटेन अदीक आनी अदीक भुकेवन तुमी सर्वेस्परा देवाक लाल्योंक जाय हें सांगूंक सोदता. हांव देवाचो पूत जावन तुमचे मोदेकांत हांव आयलां, तुमचे सोदीक आयलां आनी देवाक जाय तें तुमी करूंक जाय. देवाक मानता ते भाशेन तुमचें जिवीत तुमी सुदारूंक जाय. न्हय तुमकां खाण पिवण हांव दिता म्हणून, न्हय बगोर हांव मिलाग्री करता म्हूण, न्हय बगोर हांव तुमचें सगळें दादोसपण हांव तुमची सगळीं दादोसपणा खातीर हांव वावुरतां देखून न्हय, तुमची सगळी इच्छा हांव पुरी करतां देखून न्हय तुमी म्हजो पाटलाव करी नाकात. पूण तुमकां उत्मीक तुमची वाड जाता. अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत हांव तुमकां दितां. देवाच्या जिवितान तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफोड जाता. तसल्या खातीर तुमी म्हजो पाटलाव करात. आनी कांय बरें शेवटाक म्हणटा, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जायते फावटी भाव भयणो, आमच्या वाद्याचे मनीस आमी जाता. वी बिकम पीपल ऑफ आवर ओन सेल्फ इंट्रस्ट. हो म्हजो इश्ट, ही म्हजी इश्टीन, ताचे सगळें म्हाका कितें मेळटलें, कितें बरेंपण आसतलें हें चिंतून आमी बाबा भयणो फ्रेंडशीप करता. जायते फावटी आमी फ्रेंडशीप करता तेन्ना आमकां संवसारान सोरता तसल्यो वस्तूंची फ्रेंडशीप चड गरजेची. म्हाका ताणें गिफ्ट दिला काय, म्हाका ताचे कडच्यान वस्तू मेळ्ळ्यात काय, म्हाका ताचे कडच्यान कितें बरेंपण मेवलां काय, हॅव आय हॅड एन आउटींग, हॅव वी बीन गोईंग फॉर अ पिकनीक, हॅव वी एन्जॉयड, लेट्स हॅव फन. हें आमचें धोरण. जेजू म्हणटा, सोरता तसल्या वस्तू खातीर तुमी खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. मिन्स द फूड दॅट वील गीव यू इटर्नल लायफ, असल्या खाणा खातीर तुमी त्रास घेयात. अशे दिसाक आमकां कृपा मागुया. आमी अदीक आनी अदीक त्याच वेदी भोंवतणी एकठांय जाता, मिसाचे भेटेन येता, जेजूक शेवता, आमचें जिवीत अर्पण करता, जाल्यार आमकां बरें सुफोड सासणीक जिवीत जी देव बासायता तें आपणावंक आमकां कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. विठोने मेनार गीत घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14. Jesus, so
म्हज्या भाव भयणीने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सिद्धीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव व्हरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपा वरवीं आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमोड तुजे मुखार चडूं दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानात फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाडायेन आमकां कृपा दी. आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो उगड पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत तर आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपूर जरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवले ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मै मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक.
आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शेनाव पविसांव शेराज आमकां येवन शिकोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेक तांव आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म तांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका श्री परमेत्या शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जी येता राजूच चलयता सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कांतले आमची कागद गोल देवाचे शेले संवसाराचे पाप कांतले आमची कागद गोल देवाचे शेले संवसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. म्हज्या भितरीच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका मोलाकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Solo,
प्रार्थुया. देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सुरवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय, अशें पास्कांच्या गुटांचो फोड आमच्या जिवितांत सोडूय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उत्सुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदकात फिरगोजीची गवणीक सभा नव्यान स्थापचे खातीर मागणें. सगलीं बरोबर. सुर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान, तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी किरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोणे वळखून आमचे फिरगोजीच्या आनी फिरगोस गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनांक. आमीन. Sulle corre,